मास्क काढून मरे हय आज लेबर गेट स्कॅमाची हांगा आमच्या लोकायुक्ता कडेन आज मॅटर आशिल्ले. सो रेस्पोंडंट नंबर 1, 2 जे आसात चीफ सेक्रेटरी तशेंच लेबर सेक्रेटरी हांच्यांनी रिप्लाय फायल केल्लो आसा की एडमिटींग की प्रायमा फेसी हे बोगस जाल्ले आसा आनी जेन्ना पयशे ऑलरेडी ट्रान्सफर जाले जवळ जवळ ते म्हणटात की 7,350 लोकांक तांच्यांनी ट्रान्सफर केले पयशे. हाज्या नंतर इट केम टू देअर नोटीस की बोगस बेनिफिशरी आसात म्हणून तांच्यांनी आतां रिव्हेरिफिकेशनाचो प्रोसेस स्टार्ट केला म्हणून. आनी त्या भायर लेबर कमिशनरानूय रिप्लाय फायल केल्लो आसा की 2 सरपंच आनी 2 पंच मेंबरांनी हे पयशे घेतिल्ले आसा जे बिल्डींग आनी अदर कन्स्ट्रक्शन वर्करांक आशिल्ले, गरिबांक खातीर आशिल्ले आनी हे पयशे तांच्यांनी रिफंड केला म्हणून. चोरान चोरी करतकच चोरयेचो सामान सांपडटकच चोराक कोण सोडनात. सो ह्या केसींनी हे पंच हे सरपंच जे आज रिप्लायन एडमीट केला लेबर कमिशनरान हे कशे हे जालेत आनी हांकां कोणे हे केले रजिस्टर करून घेतले हाजी चौकशी जावपाची गरज आसा. सो आमचो जो स्टँड आशिल्लो पक्षाचो जो स्टँड आशिल्लो गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो की फ्रॉम डे 1 की भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक हे गरिबांक जे पयशे दिल्ले गेल्ले आसा आज हे रिप्लायन हांगा स्टँड आमचो विंडिकेट जाल्लो. कारण चीफ सेक्रेटरी आनी लेबर सेक्रेटरी रिप्लायन म्हणटा की जाला आनी व्हेरिफिकेशन सुरू जाल्लें आसा आनी आमी हाजी चौकशी सुरू केल्या म्हणून. आनी हाज्या नंतर लेबर कमिशनरान टायम मागिल्लो आज की 8 वीक आपल्याक टायम दिवचो पूण लोकायुक्तान ताका टायम 8 विकाचो दिवना आनी 5 ऑगस्टाक आतां दुसरी हियरींग दवरिल्ली आसा. पूण हांगा मेन मुद्दो म्हणल्यार ताणें सांगला की आफ्टर दे रिसिव्ड द इन्फॉर्मेशन विथ रिगार्ड्स टू बोगस बेनिफिशरीज तांच्यांनी रिव्हेरिफिकेशन इश्यू स्टार्ट केल्लो आसा आनी लेबर सेक्रेटरी जो आसा लेबर इन्स्पेक्टर जे आसात हांकां नोटीसच इश्यू केल्या म्हणून. सो हातून क्लियर कट कळटा की गोवा फॉरवर्ड पार्टी जे पयलीं दिसा सांगताले की लेबर गेट स्कॅम म्हणटा व्हडलो स्कॅम आसा. वी हॅव इक्विडेड टू द फॉर्डर स्कॅम ऑफ बिहार. आनी जे गरिबांक खातीर पयशे आशिल्ले कारण थंय चारा घोटाळा म्हणटा तो गरिबांक खातीरूच आशिल्ले हाजे वयल्यान जाल्ले. सो गरिबांक खातीर जे पयशे आशिल्ले जे बिल्डींग एंड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्करांक खातीर जे आशिल्ले हाजे पयशे खावपाचें कारस्थान ह्या भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्यकर्ते आसात थोडे हांच्यांनी केल्ले आसा आनी हाजो पूर्णपणे विंडिकेशन आज जाल्लें आसा हांगा रिप्लाय फायल केला म्हणून. सो आमी मागतात की सरकारा कडेन की हे जे रिकवरी प्रोसेस जो आसा तुमी सुरू करपाक जाय. तशेंच जे पंच आनी सरपंच जे आसात आमचे आतां कांय डॉक्युमेंट लागल्यात तातूंत एक मंगेश चोडणकर म्हणून आहा जो भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो शिवोली मतदारसंघांतल्यान. सो हाजें नांव आसा. तशेंच झेडपी कॅन्डिडेट जी आशिल्ली तिणें फॉर्म भरिल्लो आसा लेबर म्हणून ते आमी फॉर्म सगळे आज सबमीट केल्ले आसा. सो हातून क्लियर कट कळटा की हे कोणे कोणे पयशे घेतल्यात बोगस हांकां बेडयो पडटल्यो हे गोवा फॉरवर्ड पक्ष पूर्णपणे समर्थ आसा हे पळोवपाक आनी वी वील सी दॅट these people land up in jail for defrauding the state exchequer and forging the things and siphoning the state funds which was meant for building and other construction workers. म्हणजे तुम्ही सांगतरी मागीर एडमिट केला पयलीं एडमिट आज क्लियर कट रिप्लायन ताणें एडमिट केल्ले आसा लेबर सेक्रेटरी आनी चीफ सेक्रेटरीन की येस देर वेर इनएलिजिबल बेनिफिशरीज आनी नाव दे हॅव स्टार्टेड अ रिव्हेरिफिकेशन प्रोसेस. आनी लेबर कमिशनरान एडमिट केल्ले आसा की 2 सरपंच आनी 2 पंच मेंबरांनी पयशे रिफंड केल्ले आहा म्हणून. म्हणजे चोरांनी पयशे परत दितकच तांकां सुटका जावंक जायना हांकां बेडयो घालून भितर उडोवंक जाय. कारण सगळ्यान वायट तांच्यांनी केला म्हणजे कोविडा खातीर जे पयशे आशिल्ले जे गरिबांक खातीर आशिल्ले पयशे जे बिल्डींग आनी अदर कन्स्ट्रक्शन वर्करांक खातीर जे पयशे आशिल्ले हे आज खावपाचे कारस्थान हांच्यांनी केल्ले आसा. ते रिफंड पयशे आतां फारीक केला म्हणटा न्हू हय तेंचेर कितें आसा एक्शन आतां सरकार घेवंक जाय न्ही. सो हियरींग हांगा चालू उरतलेच. हे जे कोणे पयशे घेतल्यात किंवा पयशे परत केले आतां आनी तांच्यांनी मागला म्हणून की आपल्याक रजिस्टर करचो म्हणून. एक तांच्यांनी सांगपाक जाय की हांगा रजिस्टर केल्ले कोणे तुमी स्वता रजिस्टर जावं नाशिल्ले तर काय तुमकां कोणे खंयच्या पक्षाच्या तुमच्या कार्यालयातल्यान तुमकां फॉर्मां धाडिल्ली. कारण फॉर्म्स आर क्लियरली सेईंग इट इज बिल्डींग एंड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स. सो गरिबांक जे पयशे दवरिल्ले हे खावपाचें कारस्थान आमी सोडचे नात. गोवा फॉरवर्ड पक्ष आतां पाठपुरावो पूर्णपणे करतलो. आमची जी लेजिस्लेटिव्ह पार्टी जी आहा लेड बाय विजय सरदेसाय तेय हे विशयाचेर लावन धरतले. कारण गरीब लोकांक जे पयशे आसा हे गरिबांच्या हातान पावूंक जाय हे चोरांच्या हातान न्ही. रिफंड केला म्हणून तेंचे कितें लेटर